काल आज आणि फाल्यां. दायजी वर्ल्ड 24/7 टीव्ही वीक्षण करच्या सर आमच्या वीक्षकांक बरी सांज नमस्कार आणि याच्या कार्यक्रमाक काल आज आणि फाल्यां या कार्यक्रमाचो मेस्तांक मोगाचो आणि मनाचो स्वागत. आज आमी हांगासर बसर उद्देश आसा कोंकणी नाटक सभा रजिस्टर्ड मंगलोर आणि आसा करचे 58th गायन स्पर्धेचो ग्रँड फिनाले पुरवांच्या आयतरा मंगलोरच्या डॉन बॉस्को हॉलांत जावचो आसा आणि ह्या विशयात आमी हांगासर आयच्या कार्यात उलोवंक आसा. तशेंच तुमकां कॉल करूंक अवकाश आसा. तुम्ही कॉल करचे तुमची अभिप्राय उसारची आणि ह्या वर्सा आमच्या कोंकणी नाटक सभेन सबार स्पर्धे आमच्या कोंकणी समुदाया खातीर आसा केल्ले आसात. तातले तातून गायन स्पर्धो हे फावटी पयले फावटी 3 हंतांनी जाल्लो आसा. पयले आमी ऑडिशन रावंड उडपी आनी मंगलोरांत केल्लो आसा. उपरांत मंगलोरांत दुसरो रावंड डॉन बॉस्को हॉलांत तशेंच फिनाले रावंड पुरवांच्या आयतरा मंगलोरच्या डॉन बॉस्को हॉलांत ऑक्टोबराच्या 9 तारखेर दनपरा 3 वरां उपरांत सदर जावचो आसा. ह्या कार्याक तुमकां सोमेस्तांक मोगाचे आपोवणे आसा. तशेंच विविध स्पर्धे जावन ह्या वर्सा भजन स्पर्धो, कविता स्पर्धो, नस्पा स्पर्धो, नाटकुलो स्पर्धो, ओवियोवेर स्पर्धो तशेंच काल्पनीक नेस्नावे स्पर्धो भोव यशस्वी तरान आमच्या डॉन बॉस्को हॉलांत आमी चलयलो. आणि आज आमच्या मध्ये पुरवांच्या फिनाले विशयी उलोवच्याक ह्या स्टुडियोंत हजर आसात आमच्या कोंकणी नाटक सभेचो उपाध्यक्ष मानेस्त लिस्टन डेरिक डिसोजा. हांव आसा कोंकणी नाटक सभेचो जनरल कार्यदर्शी फ्लॉयड डिमेल्लो. तशेंच आमचे मदीं आसात ह्या गायन स्पर्धेचे संचालक जावन आसचे मानेस्त जोसेफ पिंटो आनी मानेस्तीन ग्लॅडिस पेरेरा. तुमकां सुमेस्तांक आयच्या कार्यक्रमाक मोगाचो आनी मनाचो स्वागत सुस्वागत. बरें, लिस्टन आमच्या मध्ये आमच्या नाटक सभेचो उपाध्यक्ष आणि लिस्टन आमचो नाटक सभेचो उपाध्यक्ष जाल्या उपरांत सबार कार्य थंयसर जाल्यांत. तशेंच हांवें ताका सांगत दिल्लो आसा आणि आज हांव हांगासर अँकर जावन ना बगार नाटक सभेचो वा कोंकणी नाटक सभेचो एकलो सांदो जावन जनरल कार्यदर्शी जावन हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. लिस्टन, वय आमचे डॉन बॉस्को हॉल नवीकरण जालें आणि ह्या वर्सा आमच्या कोंकणी नाटक सभा स्थापन जावन आमी 80 वर्सांक आमी पांय दवरला. म्हणजे पोरच्या सप्टेंबराच्या 19 तारखेर म्हणजे 19th सप्टेंबर 1943 ने 1943 आमची कोंकणी नाटक सभा स्थापन जाली आणि पोरुस आमी 80 इयर्साक आमी पांय दवरला. आणि अशें म्हणटना कशें बघता आणि ते दिसतना 80 वर्सांचे पांय दवरता आसतना तूं उपाध्यक्ष आसाय. फ्लॉयड आमकां एक संदर्भ मेळ्ळा तो ताचो पुरो आमी डॉन बॉस्को हॉलाचें रिनोवेशन कितल्या मिनतीन आमी केला आणि ह्या फावटीच्या मॅनेजमेंट कमिटी आमी कितें जावन आसा आमी 32 मेंबर्स आमी एक उर्बेन काम केल्लें आसा. सो डॉन बॉस्को हॉल रिनोवेशन केल्लें मात न्ही, एक नाटक सभेक एक नवें रूप दिलां आमी. ते ह्या सगळ्या मॅनेजमेंट कमिटीक हांव होगलीक फावो जाता. कॉम्पिटिशन्स आमी सुमार मांडून हाडल्यात, व्हडलो धर्मीक नाटकय मांडून हाडलो. सो आमी 80 वर्सांक पांय दवरतना आणखी मुखार बरी कार्यक्रमां आमी सदर करूंक आशेता. नाटक सभे एक उंचल्या मट्टाक आमी बरीचे म्हणून आमची एक आशा जावन आसा. हांगासर आयच्या एक कार्यक्रमां हांगासर आमी आज दायजी टीव्हीचेर आसा. आमचो मेन उद्देश जावन आसा आमचे जावन आमची ओन पर्सनॅलिटी आमी हांगा एडवर्टायज करूंक येवना. मुख्य उद्देश जावन आसा आमची कोंकणी नाटक सभा कितें करना आसा आमच्या समाजा खातीर, आमच्या कोंकणी खातीर कितें आमी सादर दिवन आसा. आतां सिंगींग कॉम्पिटिशन 58 म्हणजे 58 म्हणजे तितक्या वर्सांत चलून आयलो स्पर्धो एका हंतार वचून आलो म्हणजे सेम ट्रॅकार. सो ह्या वर्सा आमी ते ट्रॅक चेंज करून तो गुताचो मरो मँगलोर आनी उडपी. सो उडपीकरांक हो एक अवकाश करून दिलो. फिरगजी वचून आमी थोडे आमी एडवर्टायज केल्ले आसा तांच्यांनी म्हजो पार्टिसिपेट करचें. म्हज्या लेकार 36 पार्टिसिपंट्सांनी फर्स्ट रावंडान उडपी तांणी तांचे ऑडिशन रावंड दिल्ले आसा. ताजे उपरांत सेकंड रावंडाक तांणी डॉन बॉस्को हॉला येवन सेकंड रावंड दिल्ले आसा. सो हो एक आमकां एक अवकाश मेळ्ळो उडपीकरांक डॉन बॉस्को हॉलांत एक येवन पार्टिसिपेट करच्या खातीर. सो एक स्पर्धो आमी काल इतल्या मट्टाक आमी रावचे ना, हाजी की चड व्हरत्या रितीन 80 वर्सांक आमी पांय दवरतना तुका उरता सांग बरो आमचें एक आतांत प्लॅनिंग जावन आसा आमी खंयच्या टायपार आमी कितल्या खंयच्या उंच मटलाक आमी वचाचें म्हणून. वय तितल्या मात्र न्ही आमी पोरचे पोर आमी एक धर्मीक नाटक आमी केल्लो
आनी आमकां एक भिरांत आहली कोवीड जाल्लेंच लोक येता गी ते एक भिरांत आहले आमचे भितर वय मो आनी पूण ते एक अजापच घडलें म्हूण सांगितलें कित्याक आदले दिसा पावस आहलो पूण धार्मीक नाटक यशस्वी जालो आनी 5,000 वयर लोक कुलशेगर ओपन ग्राउंडार हजर जालो वय न्ही वय हाचे विशयी कितें म्हणटाय फ्लायट गोता सांग नाटकाच्या पहिल्या दिसा म्हाका रिहर्सल अशे दीस रातीक आमी हांगासर येता स्टुडियोंत आमी आमचे बसल्या जावन आसा रिहर्सला दीस त्या दीस शिरंदर अशें पावस वतलो आसा आनी नाटका दिसी आमकां एक भिरांत आली पावस येत म्हणून थोडे एक सिंपल एक आमच्या डायरेक्टरान थोडी एक संगती थोड्यांक ताका फोन आयिल्ले आसा तुमी ते जेजू कुर्सार मारतना ते गुडगुडो जगनाळे कशें केल्ले म्हणून ते एक क्वेश्चन आसा ते एक्चुली नॅचरल त्या टायमार गुडगुडो येवन आलो आनी एक्झॅक्टली त्या टायमार तो एक हें वातावरण सिट्युएशन जाल्लें जावन आसा सो नाटक एक यशस्वी रितीन जालां म्हणून हांव सांगूंक येता सुमार वर्सां उपरांत आमी धार्मीक नाटक सुमार खेळिल्ल्यात मात एक ब्रेक आसली ते ब्रेका उपरांत परतून आमी तो ह्या टायमार त्या कोविडाच्या टायमार आमी तितलो व्हडा बजेटीचो आमी नाटकां केल्लो तो एक आमकां एक होगलीक फावो जाता आनी तो आदलो ड्रामा पयले आमी खेळिल्ले आमी तो नाटकां परतून आमी खेळिता आसतना त्या तितल्या व्हडल्या मनशेर खेळूंचो सुलभाची गजाल न्ही आमच्या दानींक पोशक त्या दीस आमकां मुखार आयिल्ले तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणून सांगता आनी अशेंच सगळ्यांचो सहकार अशें मुखार आमी सुमार कार्यक्रमां चिंतून आसा आमकां सगळ्यांचो सहकार आमी आशेता ह्या नाटक बरें आमी आतां हांगासर ग्रँड फिनालेक येवन पावल्या आतां कालच्याच दिसा डॉन बॉस्को हॉलांतच आमच्या दायजिवल टीव्हीचे जिगी बिगी तारा थंयसर ग्रँड फिनाले जाल्ले आनी बरो रेस्पॉन्स आयलो आमकां आनी प्रत्येक जावन थंयसर सबार ऑलमोस्ट हावसफूल जाल्ले कालचे हॉल तशेंच आतां पोरवांचें कार्य कितें आसा पोरवांचें आमच्या कोंकणी नाटक सभेचें ग्रँड फिनाले गायन स्पर्धो हें कार्य तुमी सुमेसांनी हजर जावन हावसफूल करी जेवन आमकां सुमेस्तांची विनंती आसा तशेंच तुमकां सुमेस्तांक वत्तायचें आपोवणें आसा मानेस्त जोझफ पिंटो म्हणटना आमच्या कोंकणी समुदायाक गोत आसा तुमी एक बरो गावपी आनी सबार कार्यांनी तुमी नटन केलां मात्र न्ही गायनी केलां तुमी एक नट जावन एक गायक जावन एक बोरिनार जावन एक बरो कार्यनिर्वाहक जावन एक बरो उलोवपी जावन तुमी आमच्या कोंकणी समाजांत परजल्ल्यात आनी हांगासर नाटक सभेची जबाबदारी तुमकां दिल्ली गायन स्पर्धाची ही जबाबदारी काणगीत आसतना कशें भोगलें तुमकां सुरवेर म्हाका म्हळ्यार हें पयलें म्हळ्यार 3 रावंडां आतां सिंगल रावंड म्हणटाना त्याच दीस रिजल्ट मेळटा पूण 3 रावंडां म्हणटाना हेपटी चिंतेचें पडलें मागीर आमच्या उपाध्यक्षान सांगलें हाची जबाबदारी तुवें काणगेची म्हणून पूण तुका एकल्या सोडिना आमची बाय ग्लॅडीस बाय आसा तिकाय आमी सोडटा हांव तुज्या सांगाता अशें म्हणून पूण तिची भलायकी थोडी पटी त्या बरी नासल्या वेळार हांव सो तें सांबाळटालो आनी म्हाका सहकार EC कमिटीच्यांनी आनी मॅनेजींग कमिटीच्यांनी म्हाका सहकार दिला आनी मॅनेजर आमचो ताचोय उपकार पडटा तशें म्हणटाना खंडीत जावन हांवें म्हाका कितें सांगता तितलें हांवें तें प्रयत्न केला वय ग्लॅडीस बाय तुमी हांव चिंता एका टीव्हीच्या स्टुडियोंत वा टीव्ही मुखार पयले फावटी येवचें कशें बघता हांगासर टीव्ही मुखार बसून एक म्हाका व्हरते बाग म्हणून चिंता हांव हे तुमी हे MC हातून कोंकण नाटक सभा हांव आयली पयले वर्स जावन आसा म्हजें हें आनी हातून म्हाका हे बाग घेवंक की एक अवकाश मेळ्ळे एक प्लॅटफॉर्म हें मेळ्ळें एक संतोशाचें गजाल तशेंच गायन कोंकणी नाटक सभेर आमचे जोसेफ पिंटोचे सांगाता म्हाका संचालक केलात पूण म्हजें व्हरतें काम आनीत करनासत जाता तितलें हांव तांचे सांगाता मेळोन म्हजें काम करनासा हांवें आनी हें एक संतोशाचेंच गजाल म्हाका भोगता म्हाका एक व्हडलें प्लॅटफॉर्म म्हाका कोंकण नाटक सभातावन मेळ्ळें म्हाका तशेंच आमी आतां गायन तिथं कोंकणी नाटक सभा 58 तातूंत केलात ह्या 58 हातून उडपी तावनांनी हातून आमी आतां फ्लॉयडान सांगल्या प्रकार आनी आमच्या अध्यक्षान सांगल्या प्रकार मस्त जाण हातून भाग गेली उडपी तावन आमकां मस्तूच जाणांनी आमकां सपोर्ट केली सगळी केली येत पूर्वाचे फिनाले की तशेंच हांगाचे कोडवेळ्याचे आनी उडपीचे सांगाता मेळोवन आमी सगळी एक कार्य यशस्वी करूंक आनी ते हॉल सगळे ओवरफ्लो जावंक हावसफूल जायचे तशें बघता खंडीत जावन हें जातालें कित्याक आमी बरें मनान हें कार्य केलां लोकां खातीर प्लॅटफॉर्म दिला भुरग्यांक सगळे वडील भुरग्यांक तावन धरले वडिलांक समस्या आमी प्लॅटफॉर्म दिला तांकां हे एक तांकां एक बरो एक अवकाश मुकले तांचे जिवनाक एक कार्यगत करूं
वय आणि आमचे साबार कोंकणीचे कलाकार प्रत्येक जावन गावपी हांव म्हणटा आमचे मलगडे गावपी कोण आसात ते सकट तांचे पयली वेदी कितें आसा गायनांत ती जावन आसा डॉन बॉस्को हॉल इवन आतां 58 गायन स्पर्धा म्हणटाना लगभग 60 years बॅक 60 वर्सां पयलें तो आरंभ जाल्लो आमी आदल्या वर्सा आमकां करूंक जावं नासलें कोविडा खातीर पूण आमी 2020 आमी गायन स्पर्धा आमी केला पूण ऑनलायन केल्लो पूण अशे 60 years आमी गायन स्पर्धा करता म्हणटाना विल्फी अबानी भाग घेतला तो विल्फी रिबिंबसान तुम्ही भाग घेतला वय तुमचो अनुभव एक सांगा गायन स्पर्धांत त्या वेळार आणि त्या वेळार आमी आयकलां हांव ल्हान भुरगो आसलो हांव येतलो स्पर्धाक लिस्टन ल्हान भुरगो तावन थंयसर ताजे डॅडी सांगता येवन आसलो वय आणि त्या वेळार हाऊसफुल जावचे आणि टिकेट शो त्या वेळार आणि स्पर्धा पळोवंक त्या वेळार आमी टिकेट शो आमी केल्लो आणि टिकेट दिवन लोक येतलो थंयसर तुमचो अनुभव एक सांगा थंयसर हांव सदां 1983 हांवें कोंकणी नाटक सभेंत फिरगजवार कॉम्पिटिशन जातालें आंजलोर तावन हांवें भाग घेवंक सुरू केल्लें आनी पयलीं हांवें सोलो सिंग केलें मागीर डुएटांत अशें पुरो ग्रुपांत आनी पुरो पूण त्या वर्सा म्हाका सोलोंत आनी पुरो कांय मेळूं ना पूण हांव निराशी जावं ना निराशी जायना जाल्यार आनी एका वर्सा म्हणजे म्हजें प्रयत्न मुंदरशितलो म्हूण सांगून हांवें आतां म्हजें प्रयत्न मुंदरशिल्लें पूण आमकां कितें आमी आशिल्लें थोडे प्रायजीस आमकां मेळ्ळे आमचे फिरगजेक पूण लोकांचो प्रेक्षकांचो एक हें आमकां सहकार उर्बा पळयतना हाऊसफुल टिकेट शो दवरताले आमी त्या टायमार हाऊसफुल थोडे जण दोरे उडोवन आनी परत येताले म्हळ्यार कित्याक तें पळोवची उर्बा ती टिकेट मेळना जाल्यार बागला जिड्यान रावन आनी खंय म्हणी रावन पळयताले तयली एक उर्बा आसली पूण आतां पळयतना म्हाका मस्त बेजार भोगता वय वण आता हांगासर एक कॉल आसा आमच्या नाटक सभेचो सांदो क्लिटस लोबो उर्वा तावन क्लिटस नमस्कार नमस्कार होय आता संजय आमी सांगत आसले आता ताका मनेस्तान आणि मनेस्तीन एक म्हणजे नमस्कार 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 क्लिटस सांगा सांग उलय उलय पहिले तुमकां सर्वांक बरें मागता हांव कित्याक म्हळ्यार कोंकणी नाटक सभा कोंकणी भाशेची ग्रेस काय उखलून करचें बरें काम करना आसा तर तशें तुमकां परबी पाठयता तुमच्या ह्या ग्रँड फायनलाक म्हणजे शाबासकी तशेंच शुभाशय आता म्हणजे एक आमचो कन्नड सभेचो उपाध्यक्ष आसा आनी एक विचारचें सवाल कितें म्हळ्यार एक पयले फिरगज अंताचेर स्पर्धे चलोवन येताल्यात आतां तुमी सर्वांक अवकाश दिला म्हळ्यार ओपन टू ऑल म्हणून हे स्पर्धे म्हणून हाडल्यात हाका कारण कितें म्हणून एक सांगेत की क्लिटस तुका गोता आसूंक पुरो फिरगज अंतर आमी करतना एका फिरगजी तावन एकल्या मात अवकाश मेळटलो सो टॅलंट मुस्ताली एका फिरगजेंत सो एकल्याक मात अवकाश म्हणून सांगतना उरल्यांचे टॅलंट्स तुका गोता आसूंक पुरो इट वॉज अ हिडन टॅलंट्स आनी ह्या फाटी असो अवकाश दितना एका फिरगजी तावन 10 जाणांनी पार्टिसिपेट केल्ले आसा तशें सांगतना सगळ्यांक एक अवकाश मेळटा तांकां निराश भोगना तांणी एक येवन ऑडिशन रावंडार एटलिस्ट तांणी सेकंड रावंडा मुसार येवन आयिल्ली आसात सो आमी फिरगज अंतर गेल्यार थोड्यांक मुस्तान अवकाश चुकता म्हणून आमकां आमचें एक मन आसा सगळ्यांक एक वेदी दिजे सगळ्यांक एक चान्स दिजेत एक फावटी येवन तांचे टॅलंट एक्झिबीट करा तुमी इवन गायन स्पर्धांत मात सांगचें न्ही पुरा स्पर्धांत आमी अशेंच केला ह्या फावटी म्हणून सगळ्यांनी तांचे टॅलंट्स तांकां एक अवकाश आमच्या कोंकणींत अवकाश इल्ले उणे म्हणून सांगता थोडे फावटी आमकां मेळना म्हणून मात ओलो एक अवकाश ओलो एक संदर्भ आमी उपयोग करून ह्या मॅनेजमेंट कमिटीन आमी डिसिशन घेवन गेला सगळ्यांक एक वेदी दिवया तुमकां गोता सांग बरो आमी ऑडिशन रावंड बरो करतना पयसतान तेन्ना लेट करन आयिल्ले आसात मागीर आमी अनाउन्समेंट करन तांणी येवन पावच्या वरी लास्ट शो जाल्यार आपले चान्स दिल्ले आसा कित्याक आमी सांगल्यार सगळ्यांक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवचे सगळ्यांनी तांचे टॅलंट एक्झिबीट करचें म्हणून प्रायज सेकंडरी मागीर मात एक्झिबीट ऑफ द टॅलंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कित्याक म्हणटा तांकां निराश करून नजो म्हणून आमचे एक उद्देश जावन आसलो येस क्लिटस देव बरें कॉल केला तुका अनेक सवाल आहा म्हणजे सांग उलय आता तुझ्या लगत विचारचे फ्लॉइड विचारचे कितें म्हळ्यार आतां तुमी सुमार विविध स्पर्धे म्हणून हाडल्यात न्ही वय स्पर्धींचो आनी लोकांचो तुमकां सहकार कसो आसलो हे पटी भरपूर सहकार आसलो कित्याक म्हळ्यार आमी उडपी वता आसतना आमी ऑडिशन रावन आमी उडपी गेल्लो आनी उडपी तावन इतली उर्बा आसली की आनी उडपीच्या प्रत्येक जावन स्पर्धीकांक एक अवकाश मेळना थंयसर आनी तांणी थंय तावन मँगलोर येजे पूण आमी थंयसर आमी थंय गेल्लो तांणी हांगा येवच्या की आमी थंय वचून आमी स्पर्धो केल्लो आनी आमकां बरो रेस्पॉन्स आयलो आनी खऱ्यान सांगता हांव ह्या आमच्या
या वर्षाच्या गायन स्पर्धांत लगभग 200 स्पर्धिकांनी भाग घेतलो ऑडिशनात उडपी आणि मंगळुरांत. त्या 200 स्पर्धिकांत 93 स्पर्धीक दुसऱ्या राऊंडाक उत्तीर्ण झाले. 93 स्पर्धीक आणि तांतू आता 38 पार्टिसिपेंट्स आता आमच्या फायनलाक आयलात. आणि आमच्या कोंकणी नाटक सभेत एक विशेषता कितें म्हळ्यार आमी हर एक अंतर आमी स्पर्धे करता. आता हांगासर 5 ते 10 वर्सां भुरग्यांची कॅटेगरी आसा. तांतू पयले दुसरे आणि तिसरे इनाम आसा. तशेंच 10 ते 15 वर्सांची आनी एक कॅटेगरी आसा. तांतू चेडक्यांक आणि चेडवांक. चेडक्यांक फर्स्ट सेकंड थर्ड आसा. चलयांक फर्स्ट सेकंड थर्ड आसा सोलो. उपरांत तांतू डुएटी आसा 10 ते 15 वर्सांक. आणि उपरांत 15 वर्सां वयल्यांक 15 to 45 इयर्स कॅटेगरी लेडीज सोलो आसा, जेंट्स सोलो आसा. तांतूय फर्स्ट सेकंड थर्ड आसा. लेडीजांक जेंट्सांक फर्स्ट सेकंड थर्ड आसा. तितले मात्र न्ही 15 इयर्स वयल्यांक डुएटी आसा. ताचे उपरांत 45 वर्सां वयल्यांक आनी सबारांनी आमकां रिक्वेस्ट केल्लें आसा फाटल्या वर्सांनी 45 वर्सांच्या वा 50 वर्सां वयल्यांक एक अवकाश दिवचे म्हूण सांग. कित्याक म्हळ्यार मलगडी आसतात पूण तांकां एका युवजनावट स्पर्धो करूंक बारीक कस्ट. या फाटी पळया तुम्ही एक स्पेशल कॅटेगरी म्हणून सांगितलं 45 इयर्स अबाव तांची उर्बा पळया आणि तांचे सिंगिंगाचे टॅलेंट्स पळया तुम्ही. सो तांचे रिक्वेस्ट जावन आसले फ्लॉयडा कडेन आमकां एक अवकाश करून दिया म्हणून. सो हांवें सांगितलं तांच्या वाट कॉम्पीट करूंक हे अर्हत आसले मनीस म्हणून सांगितलं म्हणून तितले टॅलेंटेड वेल सिंगिंग केला तांणी 2 राउंडांनी. पुढचे सेकंड राउंड आमचे सिंगिंग आसा न्ही स्पेशली अबाव 45 इयर्स कॅटेगरी इतले फायट आसले गे ब्युटिफूल जाला. ब्युटिफूल सिंगिंग 45 इयर्स अबाव सांग क्लिटस. आणि एक म्हाका आतां तुमी आयकल्या तुमची 80 वर्सां म्हणजे 80 वर्सां जातात म्हणून मुखार कितें बरें योजना तुमी म्हणून हाडल्या आमची इमिडिएट. वय मुखली योजना कितें म्हळ्यार आतां आमचे आतां पूर्व आमचो वार्षिकोत्सव आसा येवच्या म्हयन्यांत. तो वार्षिकोत्सव जाल्ल्यानसर नवी कमिटीत आमची अवधी सोंपता येवच्या म्हयन्यांत. लिस्टनाची अवधी सोंपता, म्हजी अवधी सोंपता. परतून चुनायत जावं की पुरो सांगूंक जायना तें आमच्या मॅनेजिंग कमिटीक सोडलें. जर तर चुनायत जाल्यार आमचे सबार योजना आसात जावं पुरो. आमी अनेक चिंतलां आमी आतां फाटल्या वर्सांनी आमी ह्या 2 म्हयन्यांनी आमी स्पर्धे करतले. पूण येवच्या वर्सांत हांव सगळे वर्स भर आतां डिसेंबरान स्पर्धे सुरू जाल्यार नेक्स्ट नोव्हेंबरा म्हणसर सप्टेंबर वा ऑक्टोबर म्हणसर उपरांत ऑक्टोबरांत वार्षिकोत्सव मागीर आमची जनरल बॉडी मिटींग आसता. तशें वर्स भर स्पर्धे करचे आमचे योजना आसा. तितले मात्र न्ही आमकां एक बरी खबर कितें म्हळ्यार आमी दायजी वर्ल्डाक वेन्यू पार्टनर्स आनी दायजी वर्ल्ड आमकां मिडिया पार्टनर्स. आनी अशें जाल्ल्यान आमकां भरपूर सहकार आमकां दायजी वर्ल्ड दिवन आसा. आणि आमची सबार योजना आसात दायजी वर्ल्ड सांगता ती आमी तुमकां मुखल्या दिसांनी आमी सांगता. आता एक आता संचालक तुमचे ज्योती पिंटो आणि ग्लॅडीस बाई ते आसा. ज्योती पिंटो एक बरो गावपी. तुमचे कार्यक्रम जाता आसतना एक लाईन एक बरें गायन ज्योती पिंटो आयकल्यार बरें मोठे म्हणजे काय विनंती आयकून म्हणल्यार बरें मागता तुमचे कार्य बऱ्या तरेन जावं दी. आणि आज हे ग्रँड पॅनल तुम्ही एक दायजी वर्ल्ड जितले बरे कार्य मानून लोकांक समजून दितात आणि हाचे विशयान कीर्ती दितात तुमकांय तशें दायजी हांव धन्यवाद पटयता. देव बरें करूं. कॉल केल्यार लिस्ट हांवें सांगलें आज अँकर ना आमी सकट नाटक सभेची सांगते म्हणून पूण आनी बरी इंटरव्यू काडली आमची मात्र. येस बरें देव बरें करूं क्लिटस कॉल केल्याक आनी आमची सवालां विचारल्याक. मुखलो कॉलर आसा तोय उर्वा सोदतो आनंद बॅप्टिस्ट उर्वा. आणि ह्या मनेस्तान आमच्या गायन स्पर्धेत भाग घेतलो आणि असो पूत आता फायनलाक पावला. येस आनंद सर नमस्कार. फ्लॉयड तुका परबी पटयता कितें म्हळ्यार पयल्यान हांव त्या सैर्यांक ओके आमच्या त्या सैर्यांक हांव तांकां मस्त आभारी म्हणटा. काले म्हळ्यार आमच्या कोंकणींत इतले एक भयंकर चलोवचे एक संस्था आसा जाल्यार कोंकण नाटक सभा. ताजे की पयलीं हांवें सांगूंक आशें सांगलें की म्हळ्यार इतले एक व्हड दाबादेन चलयता जाल्यार हे कोंकण नाटक सभा एक काय म्हळ्यार हे एक प्रोग्राम हांव चिंता फ्लॉयड आनी थोडी हे आसात मस्त आसा. फ्लॉयड तूं काय म्हळ्यार एमसी आनी काय बरो तूं करना मस्त हे करना आनी मस्त वाव दिवन आसा खंयच्यात आमच्या कोंकण नाटक सभांत. तुका हांव मस्त आभारी. देव बरें करूं.
आमच्या पाटल्यान एक सकत आसा आणि तो आसा आमचो अध्यक्ष बाप फादर रॉकी डिकुन्ना आणि उडास कट्टा आमच्या आद्य अध्यक्ष बापा आसा फादर पॉल मेल्विन मेल्विनान इतलो वावर केला आमच्या कोंकणी नाटक सभे खातीर आणि तांचे वरवीं तांणी घट्ट मौन केल्ल्या वरवीं आमचे डॉन बॉस्को हॉल उबे जाला आणि आता आमचो फादर रॉकी डिकुन्ना आमचो आतांचो अध्यक्ष जाल्यार आमकां इतलो सपोर्टिव्ह आसा आमकां आणि आमकां तो पुश करता फाटल्यान तो तुमी मुखार वचा म्हूण सांगून खंडीत पूण म्हाका एक आशा आसा काले म्हळ्यार फ्लॉयड तुजे बरीच तुझे आता तू एक तरणाटो तुजे बरीच आमचे आतांचे तरणाटे कोंकणीक चड तांणी कोंकणीक म्हणणे सर संख्येंत आमच्या सर इगर्जे जावंक पुरो कोंकणीच्या संख्येन जावंक पुरो तांणी एक मेतेर जायचे म्हणले मुजे एक आशा ताका एक कल एक पाठिंबो दिलेत हांवें सैरांगीचे एक सवाल वय आमी फाटल्या थोड्या दिसा पयले आमी वयोवेर स्पर्धो आमी केल्लो तुमकां गुर्त आसा जावंक पुरो आणि तो स्पर्धो आमच्या बुधवारा दीस टीव्हीचेर प्रसार जाता पुरवांच्या बुधवारा आसा आणि त्या दिसा आमी अशें उलयत आसतना हांव लिस्टान आहलो आमचो जॉयल पिरियड आहलो बीजेचो आमी अशें उलयत आसतना जर तर आमची आदली संस्कृती कितें आसा आमच्या मलगड्याचे दायज कितें आसा जर तर आतांच्या पिळगेक आमी दिजे तर जाल्यार आमी थंयसर आमी कांय मिनीट कार्यागर करीजे आता सबारांक आमच्या मलगड्याचे दायज आता गुमटांत आमचो जोझफ पिंटो आसा ताका बरी जणवाय आसा तो गुमटा पदांत वय आणि जर तर आमी मुखल्या पिळगेक आमी ते गुमटा पदांचे ते दायज कितें आसा आमी हस्तांतर करीजे तर जाल्यार वा ओयो वेर्स जावंक पुरो आमचे कले जावंक पुरो वा कितेंय जावंक पुरो आमी कार्यागर करीजे आणि देखून आमचे एक ते योजन आसा मुखल्या दिसांनी आमी कार्यागर करचे एक ते अनेक आमचे योजन कितें आसा म्हळ्यार आता नाटकच जातात पूण नाटकांत निर्देशकांचे इल्ले उणेपण आसा ह्या दिसांनी कित्याक म्हळ्यार आमचे पुरा मलगडी निर्देशक पूण थोडे आसात यंगस्टर्स आसात तरणाटे आसात अनेक उणेपण आमच्या समाजान कितें दिसून येता म्हळ्यार नाटकांत स्पेशली नाटक बरोवंचे आतां नात आमचे मानसुबानी तांणी एक स्पर्धो तांणी आसा केला नाटक बरोवचो स्पर्धो देखून आमची ते चिंताप आसा आमी नाटक बरोवंक आमी उत्तेजन दिजे नाटक निर्देशन करूंक उत्तेजन दिजे नटन करूंक उत्तेजन दिजे म्हूण सांगून आणि जर तर आमी मुखल्या दिसांनी आमची कमिटी वा नवी कमिटी कितें येता आमचो उद्देश इतलोच की कोंकणी खातीर सेवा दिवचो उद्देश आणि कोंकणीच्या उदरगती खातीर आमी वावरचो उद्देश तितले मात्र न्ही आमच्या मुखल्या पिळगेक कितें आसा तांकां आमच्या मलगड्यांनी कितें दायज कितें करून दवरला ते आमी हस्तांतर करचो उद्देश वय या फ्लॉयड त्या खातीरच आमकां एक आशा आसा काल म्हळ्यार आमकां एक नाटक पळयचें कित्याक म्हळ्यार आमी ल्हान स्किट्टांनी बरयता पूण ते नाटक बरयतना तातूंत एक संभाषण अशें तेजे म्हणले एक रीत नाजाल्यार रिवाज म्हूण आसता पूण आमी कालें करता म्हळ्यार आतांच्या अंतू नाटक करतना आमी कालें करता सडीत जावन डबल मिनींग नाजाल्यार आनी कालें हें नासतना आतांचो नाटक चलना पूण काल एक सामाजीक नाटक केल्यार लोकांक कालें म्हळ्यार ओके जालो या कितें एक दिसता त्या प्रमाणे लोक चलता पूण आता जे तुळू नाटक आमी पळयता सडी जावन कालें म्हळ्यार कितले एक सुबीत करून येता गे त्याच तरेचीन आमकां एक आशा आसा कालें म्हळ्यार कोंकणीन मस्त जाण नाटककार आसात मेल्लू अशेंच सबार जाण आसात रिची आसा आनी कोण मस्त आसा तशेंच तेंच्या प्रमाणेंत आमकां एक संदर्भ मेळ्ळ्यार आमकां एक चान्स मेळ्ळा कोण म्हण आमी जिंकले वय कधी जावन आतां आमी लास्ट टाइम आमी एक धर्मीक नाटक केल्लो आनी ताका आमी ऑडिशन आपयल्लें आमी वस्तू व्हडली पब्लिसिटी कांय करूं नातले आमी पूण आमच्यात आमचे संदे आसात लगभग 275 आमचे कोंकणी नाटकाचे संदे आसात आमी आमचो एक ग्रूप आसा व्हॉट्सएप ग्रूप आमी थंयसर आमी एक ल्हानशी आमी मेसेज गेल्ली आसा कोणाक उर्बा आसा नटन करूंक तुमी येवयेत म्हूण सांगून पूण तांकां मुखल्या दिसांनी आमी एक कांय मिनी ऑडिशन करून गी आनी जर तर आमकां आतां कलाकार आमकां मेळ्ळ्यार आमकां खंडी जावन आमकां एक म्हयन्याक एक 2 नाटक उबे करयत कितें म्हणटा लिस्टान वय खंडी जावन कित्याक म्हळ्यार पयलें डॉन बॉस्को हॉलांत प्रत्येक जावन करिज्मांत आमी आयकलां हर एक सोनवार आयतारा नाटक जातलें थोडे फावटी 2 शो जाल्ले आसात सकाळी एक शो दनपारा वा सांजेर एक शो तशें जाल्ले आसा पूण हे दीस आमी परत येजे तर जाल्यार आमकां एक कलाकारांची गरज आसा निर्देशकांची गरज आसा आणि प्रत्येक जावन नाटक बरयतल्याची गरज आसा आणि ह्या खातीर आमी खंडी जावन मुखल्या दिसांनी एक कार्यागर आमी करची एक योजन घाला
ते बेगीनच आमचे ते योजन सफल जावता म्हणून आमी चिंताव पातयेताव. वय फ्लायट आका मेन आमकां हे आमचे हे योजन फाटी पडता काल म्हळ्यार म्हजे चिंता म्हाका गुर्तुना हे कितले जण सारखे म्हणून मानता म्हणून कितें म्हणल्यार एक हे काले मोबायल संस्कृती नाजाल्यार ह्या संस्कृतींत कितें म्हळ्यार लोक आमकां मोबायलार मेळटा मोबायलच म्हजें सर्वस्व मोबायलच म्हजो देव म्हणले बरी कांगो न्हू मोबायलारच आसता थोडी जावन तुमी पळया खंयच्याय एक काले बैल्यान कालेय एक प्रॉब्लेम जाल्यार लोक तांतू मेतेर जायना ताच्या बदलाक मोबायलानूच काले म्हळ्यार तांकां कितें मेळटा एंटरटेनमेंट ताचे प्रमाणेच आसतात तशें जाल्ल्यान हांव सांगिना मोबायलार कालें करियत या कितें करी आमकां कळना पूण हांवें चिंतचें ह्या आमच्या आतांच्या युवजनांक कशें एक हें करियत जाल्यार म्हळ्यार चेंज करियत नाजाल्यार तांकां कशें एक रेडी करियत घे म्हणलें एक चिंता म्हजें. वय त्या विशीं आमी खंडीत आमी चिंता पाटयताव पूण हांवें एक ऑब्जर्व केल्लें आसा कितें म्हळ्यार आमचे हळडेंतले युवजनां कितें आसात आतां सिटींतल्या भायर तांकां मस्तू आशा आसा तांकां मस्तू उर्बा आसा मस्तू उर्बा आसा पूण विशय कितें म्हळ्यार तांकां तेतून यंग कस्ट आतां एक नाटक म्हणटाना नाटकाचे प्रॅक्टीस एक एटलिस्ट एक 50 दीस नाटकाचे प्रॅक्टीस जाता अभ्यास जाता आनी 50 दीस तांकां कंटिन्युअस तेतून येवन नटन करूंक वा प्रॅक्टीस करूंक अभ्यास करूंक बारीक कस्ट पूण आमी थोडे पट्टी हाचे पयलें आमच्या डॉल्लामाच्या मुखेलपणान आमी थंयसर वचून आमी कार्यगर केल्ले आसा आनी थंयसर तरणाट येतात येना म्हण कांय ना पूण कैंकी आमच्या सिटींतल्या तरणाट्या लागीं एक उर्बा इल्ली उणी आसा म्हणल्यार बरें दिसता म्हाका पूण अशें तुमी इल्ले इंटिरियर गेल्यार वा हळ्ळेक पर गेल्यार थंयसर खंडी जावन आजुनूय आमच्या युवजनांनी उर्बा आसा. वय वय आमी खंडीत जावन हे चिंताप आमी तुमचे सजेशन आमी कान घेता. देव बरें करून कॉल केल्या तुमकां. ओके आमचे मध्ये आसात मानेस्त लिओ फर्नांडीस जेरीमेरी मुंबयतावन तांणी कॉल केला. लियाब हॅलो नमस्कार लियाब कशे आसा तुमी? आमी बरे आहा तुमी बरे कशे आहात? आमी हुशार आसा. लियाब तुमकां वळख आसा जोझफ पिंटो वय तांच्या संघटनान नायट ऑर्गनायज केली आनी तुमी सिंग केला तांतू वय आनी आमी मुंबय गेल्ल्या वेळार आमकां बरो सहकार दिला. लियाब एक संघटक मुंबयत. लियाब कशें बघता एक संघटक जावन वावुरचें तुमकां? एक बरें काम बरें बघता कित्याक म्हळ्यार तांचो जाणवाय अनुभव जायतो वळख जाता आनी खोशी जाता आनी तुमच्या दोन हांवें स्पर्धांत भाग घेतला मुख्य बघता पयलें हांवें एक स्पर्धीक म्हणून म्हाका सांगून खोशी जाता. ओके खंयच्या स्पर्धेंत तुमी भाग घेतलो? हांवें सिंगिंगांत घेतलो. सिंगिंगांत ओके. आनी तुमचो नाटक कितें प्रदर्शन जाला बस्तू डॉन बॉस्को वय आनी खंडीत जावन तुमी मुंबय तावन कलाकार घेवन आमच्या मंगळुराक येता म्हणटना खंडीत जावन आमच्या मंगळूरकारांनी तुमकां सपोर्ट करीचे कित्याक पोरवांच्या दिसा ऑक्टोबरच्या 16 16 मुंबय एक पंगड येता डॉन बॉस्को हॉलाक नाटक प्रदर्शन करूंक. वय येस लिया तुमकां कॉल केला येस आमच्या मध्ये अनेक मानेस्त आसा दुबय तावन मानेस्त ऑजवर्ल्ड तावरो कोण म्हळ्यार आमचे पोर ओवियोवेर स्पर्धो जाल्लो आमच्या डॉन बॉस्को हॉलांत आनी मेरला पदाव पंगडाक पयलें इनाम लाभलें आनी 57 ओवियो बरले ह्या मानेस्तान. दाटू नमस्कार. फ्लायट कसो आसा तूं? हांव हुशार आसा. तूं म्हाका डेली कॉल करताय व्हॉट्सॅपार. वय आज एक तुमच्या कार्यक्रमाक फोन करना उलया म्हणून. हा दे बरें करूं. कशें बगले पोरसो ओवियोवेर स्पर्धो? पयले स्पर्धेर तुका लिस्टनाक तुज्या म्हाक लाडीबायक म्हजे प्रणाम. दे बरें करूं या. हय म्हाका परवां जावनच्या कार्यक्रमा विशयी म्हाका चड उलोवंक ना. हॅलो वय सांगा आयकता. म्हाका परवां तुमच्या जावनच्या फायनल कार्यक्रमा विशयी म्हाका चड उलोवंक ना. म्हाका एक जराल तरांनी उलोवंक आसा देखून हांवें फोन केल्लें. वय सांगा. ओके हांवें काल म्हणचे म्हळ्यार तुमी इतले बरे कार्यक्रम करतात आनी क्वालिटी प्रोग्राम दितात. हांवें चडा वत हांव पळोवन करता लायव्ह थोडे परा. पूण म्हजी एक सवाल ಎಲ್ಲ ಓಕೆ
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ? वय खंडित वय वय एक ते हांवें तुमकां सांगचें न्ही सवाल, पूण हे आमी कोंकणी क्रिस्तांव लोकांनी आमकांच आमी चर्चा जाल्ले सवाल. समा तुमी आतां भुरग्यांक जावं दे, व्हडांक जावं दे, थोड्यांक कलाकारांक वेदीचेर हेजे म्हणून इतलें उर्बा आसा की तांकां सपोर्ट करतले मात्र येता शिवाय हेर प्रेक्षक येनात. वय हेर प्रेक्षक येनात. कित्याक म्हळ्यार कारण कित्याक म्हळ्यार 3 वर्सां पयले आनी 3 वर्सां उपरांत आतां ह्या कोरोनाच्या टायमार जाल्ले कितें इफेक्ट, ताजे इफेक्ट आतांय आसा आनी हे समज जावंक आनीक इल्लो टायम लागतलो. एक विशय तो. आनी दुसरो विशय केलो म्हळ्यार आजकाल चडावत मनोरंजन माध्यमाचेर आनी इंटरनेटार आनी मेळटना लोक अशें येवन हॉलान बसून पळोवचें तितलें कांयच करना. हाका आमी अधिवेशन इल्लेशें आमी कालमणी चिंतिजे. खंडित आतां पयलें टिकेट दिल्यारय अवकाश मेळनासलो. आतां हर एक तुमी म्हळ्यार बऱ्या मनाच्या मनशां जावन आर्थीक कुमक प्रायोजक जावन घेतात तांकांय आमी देव बरे प्रमाणात ह्या संदर्भार आनी हर एक प्रवेश धर्मांत दवरता तुमी. समा मुखल्या दिसांनी तुमचे कार्यक्रमां बरें जावन दी, पावसफूल जावन दी. देव बरें करूं कॉल केल्ल्याक. येस 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 बरें. हांगासर आनी एक कॉलर आसा, आमच्यात फायनलिस्ट कॉल करन आसा. मानेस्त जॉसी मस्करेनस बचपे. जॉसी नमस्कार. देव बरी सांग दिव तुमकां सुमेश सांग. तुमकांय देव बरी सांग. आनी भारी सापूर पळयता तुमकां तुवें कार्यबरींग हे ऑफिशियल्स तांकां पळोवंक, कित्याक म्हळ्यार इतले व्हडल्या मापान तुमी ह्या फावटी मांडून हाडला ती प्रोग्रामां आनी इतली कॉम्पिटिशन रियली प्रेज वर्दी रियली. आनी स्पेशली हांवें कॉल केलें काय लागीं म्हणून सांगल्यार पोरवांच्या आयतारा तुमकां विशींग यू ऑल द बेस्ट फॉर युअर ऑर्गनायझेशन. बरें कार्यक्रम बरें जावं दी. आनी स्पेशली म्हजी एक विनंती आसा सगळ्या कडेन, सगळ्या जाता तितल्या लोकांनी पर्सनली तांणी येवन ते हॉल फुल्ल जायचे. कित्याक म्हणून सांगल्यार हॉलान कितले जण कितले हे पयल्याच्या भशेन ते हाऊसफुल जाल्यार मात्र तांचो एक सोबा येता. तुमी जालें म्हणटा सर. समा करेक्ट. वय हांगासर आतां पोरवां तुमकां गोत आसा जावंक पुरोत, कित्याक तुमी एक स्पर्धीक जाल्ल्यान आतां पोरवां लायव्ह म्युजीक आसा. आमी एक नवें सांग हाडलां हे फावटी गायन स्पर्धांत. आमी 3 राउंड आमी केल्ले, पूण हे फावटी ग्रँड फिनाले कितें आसा, मोत तेंटू स्पर्धीक आसात आनी हर एक मोत तेंटू स्पर्धीक वेगवेगळे पोती सिंग करतात. एकल्यान सिंग केल्लें पद आनीकलो सिंग करना वा गायन करना, रिपीट जायना एक तें. आनी एक हे फावटी भोव अपुरबायचें संगीत लायव्ह म्युजीक आसा. ड्रम्स आसा, कीबोर्ड आसा, बास गिटार आसा, लीड गिटार आसा, प्लस तबला आसा. आनी हाचे म्युजिकाचें मुखेलपण कान गेला कोंकणींतलो फामाद म्युजीक कंपोजर विल्फी नायटांक म्युजीक दिवनसो. विल्फी बाच्या ऑलमोस्ट हर एका कोवळ्यांक संगीत दिल्लो मानेस्त जॉस्विन पिंटो. आनी खंडीत तांचें संगीत आसा म्हणटना तुमकां खंडीत आमी 2 उद्देशान आमी कार्य दवरलां. एक स्पर्धो आनी एक मनोरंजनाच्या दृश्टीन. देखून तुमकां पोरवां कोण येतिल्ल्यांक मनोरंजनय मेळटा तुमकां, प्लस तुमकां स्पर्धो पळोवंक अवकाश आसा. तितले मात्र न्ही, हांव प्रत्येक विनंती करता सगळे स्पर्धिकां लागीं. आतां 38 स्पर्धिकां कितें आसात तांच्या कुटुंबाची एक 20 नामणी आयल्यार आमकां हाऊसफुल जालें ऑलमोस्ट. वय कितें म्हणटा जोसिफ? कुटुंबाक 20 आतां वय म्हळ्यार पुरा शेत समारा दिबरा आसली गदारी तांकां खबर. ओके काल म्हणटा म्हळ्यार ते कोंकणी नाटक सभेचें कॉम्पिटिशन सिंगींग कॉम्पिटिशन हांवें प्रत्येक जाण उलोवलें सिंगींग कॉम्पिटिशन. तुमी हे फावटी मस्तूच दुसरे स्पर्धे प्रमाण हाडल्यात, पूण हांवें उलोवलें आमकां पयलें जावन ल्हान जावन एक सिंगींगाक वचोंक डॉन बॉस्को हॉलांत संगीत स्पर्धा गायन स्पर्धा येचे म्हणटना भारी उमेद आनी भारी ते म्हळ्यार रियली एक भारी बरें जातालें. आतां ते प्रत्येक जावन तुमचे कोंकणी नाटक सभेन मांडून हाडच्या सिंगींग कॉम्पिटिशनांत विशेशता कितें म्हणून सांगल्यार तुमचें कॅटेगरायजेशन in age as well as कल्यांक आनी चलयांक ते separate
आनी एज वायज पळय तुमी ल्हान भुरग्यांक धरलें ताचे उपरांत व्हड भुरग्यांक ताचे उपरांत अप टू ताचे उपरांत हे फावटी हांवें एक ल्हानशें सजेशन घालें पूण आतां म्हाका कळ्ळें दुसऱ्यांची सेम ओपिनियन आसली कित्याक म्हळ्यार आमकां तिके प्रायज जाल्ल्यांक तरणाट्य उत्सुक आनी ब्रशींग करूंक तशें म्हाका आदले फावटी ऑनलायन कॉम्पिटिशनांत म्हाका मेळ्ळें सेकंड प्रायज मेळ्ळें त्या कॅटेगरीन पूण तरी की तें यंगर जनरेशनाक तांचे उत्तुक कॉम्पिट करचें आसा पळय बारीक आसताली तशें हांवें सजेशन दिलें अबाव 50 और अबाव 45 एक कॅटेगरी तुमी तें फुडले ते मिटिंगांत आनी परत जालें न्हू तें कार्यकर्त्यांक हे फावटी तुमी तें मांडून हाडलां आनी त्या शिवाय तुमची ओगळीक आमी आयकली आतां तें म्हाका सुचता बारी निजायकेक सुचूंक जाता सर तशें पोरवांचें कॉम्पिटिशनांत पोरवांचे कार्यक्रम बऱ्या तरान जावं दी आनी तशेंच कोंकणी नाटक सभेचे मुखेल कितेंय योजना आसल्या ती सुफळ जावं दी म्हण सांगून हांवें मागचें सर. लिस्टन ॲक्च्युअली वो विभाग घालूंक कितें आसा अबाव 45 इयर्स कारण वो माने कित्याक म्हळ्यार ऑनलायन स्पर्धो जाल्या उपरांत ताणें म्हाका कॉल करचें आमचे इश्टागात बरी वाडली आमची आनी ह्या मानेस्तान हर म्हाका कॉल कर म्हणजे तुमी एक आनी एक विभाग दवरला बारी बरो आलो म्हणून हांवें ते मिटिंगार गेलें आनी मिटिंगार तें एक्सेप्ट केलें आमकां खुशी कितें म्हळ्यार आमी मिटिंगार कितें एक विशय आमी डिस्कस करता आसतना जर तर ते कोणाक सारकें म्हणून बगता तर जाल्यार आमी तें एक्सेप्ट करता आमी आनी कोणी नाका म्हणून हें करना कित्याक आमचो उद्देश कितें आसा कलाकारांक प्रोत्साह दिवचो आनी सबार आमचे कलाकार आसात दुजा मागूत आसा अवकाश मेळनातले कलाकार आसा आनी तांकां आत्तांय एक उर्बा आसा वेदिरे जे गायन करीजे म्हणून सांगून देखून जोसेफ देव बरें करून कॉल केला तुमकां आनी हांगासर हांव तुमच्या मुखार वीक्षकां मुखार ह्या वर्साचे फायनलिस्टांची नांवां तुमच्या मुखार वाचूंक हांव खुशी व्हरतां. ह्या वर्सा ग्रँड फिनालेक विंचून आयिल्ले स्पर्धीक ह्या परी आसात 5 सावन 10 वर्सांच्या कॅटेगरींत एकोड्या गायनाच्या विभागांत नेतन प्रीत फिग्वेरा जेपू तावन रोझेल दिव्या सेल्डाना नीरमार्ग तावन आयुष रिगन मिनेझस शंकरपुरा तावन तशेंच एमविल विवा बर्बोजा बिजय तावन तशेंच 10 ते 15 वर्सांच्या विभागांत एकोड्या विभागांत एल्ड्रिन लायनल पिंटो बेंदूर तावन मेलोना क्लिशा सेल्डाना बचपे तावन सोवन आल्वा शंकरपुरा तावन रिशा मेल्बा क्रास्ता कोडेल तावन 10 ते 15 वर्सांच्या दोड्या गायनांत रिशल मेल्बा क्रास्ता आनी मेलोना क्लिशल सेल्डाना कोडेल आनी बचपे तावन डिओना एंजेलिन तावरो आनी मरीशा सेल्डाना बोंदेल तावन एनिया डिओरा मस्करिनस आनी पालन रिवा डिकोस्टा बिजय तावन अनोरा मेंडोन्सा आनी अलिशा सांतुमायर गंटल कट्टे तावन 15 तावन 45 इयर्सांचो स्त्रियांचो विभागांत सोनाली सुझेन नोरोना बचपे तावन शर्लिन डिसोजा जेपू तावन सीमा जॉसलिन डिसोजा अल्लीपादे तावन सिल्विनिया अमिताराज फेर्नांडीस उद्यावर तावन तशेंच 15 तावन 45 वर्सांच्या दादल्यांच्या विभागांत एकोड्यांत आर्विन बॅप्टिस्ट उर्वा मार्वेल डिसोजा उडपी क्लिओन डिसिल्वा बज्जोडी दितेश डिसोजा कुळूर 15 वर्सां वयल्यांच्या स्त्रियांच्या डुएट गायनांत विंचून आयिल्ली ह्या परी आसात सिल्विनिया फेर्नांडीस आनी स्विनी डिसिल्वा उद्यावर तावन फेडोरा सांतोस आनी शर्लिन डिसोजा जेपू आल्मा मस्करिनस आनी प्रीती कामत बिजय संजना डिसोजा आनी लिप्सी जेकब नजरेत मरियाश्रम 15 वर्सां वयल्यांच्या दोड्या गायनांत चलयांच्या विभागांत वा दादल्यांच्या विभागांत मार्वेल डिसोजा आनी शॉन ऑस्टिन मेंडोन्सा उडपी तावन रॉनेल डिसोजा आनी रॉयस्टन डिसोजा रानीपुरा तावन रॉल्स्टन जॉनल पिंटो आनी विवियन प्रवीण डिसिल्वा नित्यादर नगर तावन आर्विन बॅप्टिस्ट आनी एनविन बॅप्टिस्ट उर्वा तावन एबव 45 इयर्स कॅटेगरी स्त्रियांच्या विभागांत विंचून आयिल्ली ज्योती डिसोजा बेंदूर स्टेल्ला डिसोजा नित्यादर नगर लिनेट कॅसिरिनो नित्यादर नगर आनी एफिफानिया अल्मेडा बायंदूर तावन एबव 45 इयर्स दादल्यांच्या विभागांत रोनाल्ड जी डिसोजा बिजय तावन जॉसी मस्करिनस बचपे रोनाल्ड लोबो बिजय आनी ह्युबर्ट डिसिल्वा बिजय काजारी जोड्यांच्या विभागांत जीवन पिरेरा आनी डिंपल सोनिया डिसोजा कुळूर
रोशन अंद्रादे आणि जेनेव्यू अंद्रादे बिजे इतली जणां स्पर्धिका पूर्वांच्या ग्रँड फिनालेंत भाग घेतली आणि हर एक स्पर्धीक कितें आसात वेगवेगळी पदां ती गायन करतली. लायव्ह म्युझिक त्या दीस आसतलें. बरें लिस्ट बरें हांगासर आनी कॉलर आसा मनेस्त नवीन लोबो मुंबय टावन. नवीन नमस्कार. नमस्कार. येस तुमकां म्हाका खुशी एक स्टेज मेळ्ळें म्हणून आमच्या कोंकणी हांकां सिंगरांक तशेंच जावन आमच्या कुलूरचे एक जीवन पिरेरा आनी डिंपल सोनिया तांकांय हांव कॉंग्रेच्युलेशन सांगता. सांगा. या वय ती आता काजळी जोड्याच्या विभागान विल्सून आयल्यात फिनालेक. वय तांचे एक बरें टॅलंट आसा ते तुमी टॅलंट मुखार हाडल्यार तुमकां थँक्यू. ओके देव बरें करून नवीन कॉल केल्या तुमकां. ओके थँक्यू. बरें येस आणि ह्या फावटी आमकां इतली कॅटेगरी म्हणटना सबार इनामाची गरज आसा कित्याक आमी हर एका कॅटेगरींत वा हर एका विभागांत आमी फर्स्ट सेकंड आनी थर्ड आमी इनामां दिता आनी हाका व्हड एक खर्च आसा आनी इतलो आयवज आमी दिवंक आसा मोमेंटोस दिवंक आसात आनी कॅश प्राइज ते निसतना सर्टिफिकेट्स दिवंक आसात आनी अशें म्हणटना आमी एका मानेसाक आमी एप्रोच केल्ले आनी तो आसा मानेस्त संतोष सिक्वेरा कंकनाडी. संतोष अरेंजर्स मालक. लिस्टन ह्या विशयान सांग आमच्या स्पॉन्सरा विशयान. संतोष सिक्वेरा कंकनाडी हो मनीस आमच्या कोंकणी नाटक सभेचो एक व्हडलो अभिमानी म्हणून सांगीत. तुमकां कोता आसा बरो ताणें एक मिनी हॉल आमकां दान दिला आमच्या रिनोवेशना टायमार ताच्या नांवार आनी मिस एंड्रिया ताचे भावाचे धूव ताच्या नांवार ताणें हें हॉल दान दिल्लें जावन आसा. सिंगींग कॉम्पिटिशनाच्या फर्स्ट ऑडिशन रावंडा दीस संतोष सिक्वेरा म्हाका मेळ्ळो आनी हांवें म्हजी एक रिक्वेस्ट आहलें सर अशें आमी करनासा तुमी केला अशें जाता आनी इमिडिएटली त्याच दीस ताणें डिक्लेअर केल्लें आसा ही सकट प्रायज हांव दितां म्हज्या करसार नांव अशें तेजें संतोष सिक्वेरा आनी म्हज्या भावाच्या धुवेच्या नांवार मिस एंड्रिया ताच्या नांवार हांव ह्यो दिवंक आशेता म्हणून ताणें दिल्लें जावन आसा. सो आमी देव बरें करूं म्हणून सांगता संतोष सिक्वेराक हांगा ह्या वेदीचेर आमकां प्रोत्साहन दिवनूच आसा तो सुमार वर्सां जावन आणखी दिवन ताका देव बरी तराळ आशिर्वाद ताच्या बिजनेसाक दिवन दी म्हणून मागता. आनी फ्लायट आनीक सांगूंक आशेता हे सगळे प्रोग्राम आमी आतां एक सेट करनासतना आमकां एक एडवायजर म्हणल्यार व्हडलो व्यक्तीचो एक गरज आसली. सो आमी अप्रोच केल्ले जावन आसा जॉयल पिरेरा विजय संगीत गुरू हाका. सो आनी आमकां मस्त सहकार दिला सुमार एडवायज टिप्स दिल्यात. सो हांगासर आमी ताका देव बरें करूं म्हणून सांगता. कॉम्पिटिशना विशयान पार्टिसिपंट्सा विशयान सांगचें जाल्यार म्हाका एक थोड्यांची उरपा पळोवन एक विचित्र दिसलें काल म्हणून सांगल्यार हे 45+ ते एक जण आसात तुका गोत आसा पुरो दायजीर येतात वय तांणी हांगा ऑडिशन दिवंक जायना म्हणून सकाळी 8 वरां उडपी पावल्यात ते म्हळ्यार हांगा ऑडिशन दिवंक जायना म्हणून थंय येवन तांणी ऑडिशन दिवन आज फायनला रावंडाक पावल्यात. तांचे एक उर्बा पळोवन हांव चिंचे 45+ एजीच्यान इतली उर्बा आसा जर आमी कितली उर्बा दाखयचे दुसऱ्यांनी तितले मात्र न्ही. आनी तूं आनीक स्पर्धीक पावल्या फायनलाक बांदूर टावन तुका मँगलोर येजे तर तुका सादारण 4.5 घंट्याची वाट आसा 4 घंट्याची वाट आसा बसार येवचें तिणें आनी ते एक उर्बा म्हळ्यार तांकां एक अवकाश मेळचो बारीक कश्टांचो आनी तो एक गळसितात न्ही ते एक बारीक सदस्यी गजाल बाई. हांवें सगळ्यांक एक सांगचें अलोक अवकाश केदाळे मेळना कित्याक म्हळ्यार आफ्टर टायम पासस एवरीथींग पासस म्हणून सांगतात. सो काले आल्यार तुमी खंयच्या टायमार अलो एक स्पर्धा आमी मांडून हाडटा दायकान पार्टिसिपेट करा. हांव सांगचें आमी एक आमच्या तावन कितलें आमकां करूंक जाता ह्या स्पर्धा खातीर एक व्हड्या मोठार करीत म्हण आमची आशा. तुका मुंबय तावन कॉल येयल्ले आमचें एक प्लॅन ही आसा. सो तुका कोता सांग बरो हे खंयच्या मट्टार आमी करूंक आशेता म्हळ्यार सगळ्यांनी अवकाश करीचे कोंकणी उलोवच्या लोकांनी कोंकणी पदां आमकां एक पदां आयकोवचे एक विशय आसा. सो कोंकणी पदां ही व्हडा मट्टार एक शो सगळ्यांनी जायची म्हणून आमची एक आशा जावन आसा. पार्टिसिपेट करा हाजो एक अवकाश तुमी गळसिया. नाटक सभेर खाली सिंगींग तुमकां गोता समोर पयलीं एक सिंगल बॅनर घालून तातूंत आमी एक स्पर्धा चलोवन आसतल्या. सो नवें सांवाडलां आमी फायनल रावंडांत लायव्ह म्युजीक पोर आमी फायनल रावंडाचे प्रॅक्टीस आयकताना आमकां अजाप भोगले कित्याक म्हण सांगल्यार आमच्या भुरग्यांचे वॉयसस आयकताना आमकां एक खंयी एक स्टुडियोंत आयकल्ल्या बरी म्हळ्यार तितलें परफेक्शन तितले तांणी एफर्ट्स घालून तांणी प्रॅक्टीस करनासात. तांकां हांव शाबासकी पाठयता पयल्यान पयलें. आनी ओलो स्पर्धा आमी वर्स नेक्स्ट इयर व्हडा मट्टार परतान चलोवन व्हरतल्या.
तुमकां अनेक अवकाश कोणें ह्या फाटी पार्टिसिपेट करूंक अवकाश मेळो ना. थोड्यांनी एग्जाम मारली, थोड्यांक येवंक जावना. मुसनांनी तांणी बेजार विचारले आसा, तांकां हांव सांगता रेडी करा, नेक्स्ट इयर खंडीत हो स्पर्धा परतन आजेक व्हडल्या मट्टार आसतलो, तुमकां एक अवकाश मेळटा आनी सगळ्यांक ही एक वेदी आमी फावो करतले म्हणून हांव सांगता हांगा. बरें, तितले मात्र आमकां अनेकलो मानेस आसा हाच्या फाटल्यान वावरूचो. कित्याक म्हळ्यार आमचे रुल्स ड्राफ्टींग जावंक पुरो आनी हर एका स्पर्धेचे पोस्टर जावंक पुरो आनी हे सगळे डिझायन हांव एक फोन केल्यार पावता, हो मानेस घरा बसून डिझायन प्रकरण धाडटा आनी हें व्हडलें काम. कित्याक म्हळ्यार रुल्साचें एक काम आसलें, तें व्हडलें काम आसलें. ते रुल्स टायप करचे, ते प्रिंट करचे, डिझायन करचे पुरो. आनी तूं आसा मानेस ते जोकीम पिंटो वो मंजूर. आनी हाका आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना आतां पूर्व असो स्पर्धो जाता आसतना जर तर प्रेक्षक नात वा स्पर्धिकांक सपोर्ट करून कोणी येना तर जाल्यार थंयसर कितें उणेपण दिसता. देखून हांव विनंती करता हर एका कोंकणी मोगिनी कोंकणी सपोर्ट करच्या सकड कलाकारांनी जावं दी वा प्रेक्षकांनी जावं दी वीक्षकांनी जावं दी तुमी थंयसर पुरवा हजर जावचे. डॉन बॉस्को हॉलांत दनपरा 3 वरां आमी ज्युस्त स्पर्धो आमी आरंभ करता. तुमकां मनोरंजनी आसा आनी भुरग्यांक वडांक मालगड्यांक सुमेस्तांक तुमी प्रोत्साह दिवच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. प्रवेश धर्मार्थ आमी कोंकणी समाजा खातीर करता आसतना तुमचोय पाठिंबो आमी आशेता. देखून तुमी दायकन पुरवां येया, आमकां सांगात दिया आनी आमचे कार्य यशस्वी करच्याक तुमचे लागीं उपकार मागता. पुरवाच्या आयतारा ऑक्टोबराच्या 9 तारखेर मंगळूरच्या डॉन बॉस्को हॉलांत कोंकणी नाटक सभा रजिस्टर्ड मंगळूर आनी आसा करचे 58व्या गायन स्पर्धेचो ग्रँड फिनाले आमी थंयसर मेळचे. आनी आयच्या दिसा आमचे कार्यक्रम सोंपोवचो वेळ आतां आयला आनी पुरवांच्या सोमारा दीस अनेक कार्य आसतले. यशंस कालास फाल्यां पूण पुरवांच्या सोमारा दीस एक नवेच सैरे आमचे मदें आसतले. नाटका विशीं आमी उलोवंक आसा. तो पर्यंत पळयत रावा दायजिवल 24/7. देव बरें करूं म्हणटा मानेस्त लिस्टन डिसोजा आमचो उपाध्यक्ष नाटक सभेचो. देव बरें करूं जोझफ पिंटो तुमकां, तशेंच देव बरें करूं मानेस्तीन ग्लॅडिस पेरेरा. तशेंच सर आमच्या वीक्षकांक परत देव बरें करूं, देव बरी रात दिव आनी परत येवच्या हप्त्यांत काल आज आनी फाल्यां कार्यक्रमांत आमी परत मेळटा म्हणसर. काल आज आनी फाल्यां